सरकारान आश्वासन दिवनूय रक्कम मेळूंक नाशिल्ल्यान ऊस उत्पादन शेतकारांनी तिडक उक्तायल्या। फुडल्या 8 दिसां भितर आमच्या मागण्यांचेर निर्णय जावंक ना जाल्यार 24 नोव्हेंबरा सावन कारखान्या सामक्यार खर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी शेतकारांनी दिल्या। तशेंच सरकारान शेतकारांक वांगडान घेवन निर्णय घेवचो अशें तांचें म्हणणें। ना आमकां केन्ना विश्वासान घेवना। जेन्ना काल हांवें जेन्ना यूट्यूब पळयलो, पेपर पळयले तेन्ना अकस्मात एक न्यूज येयली अशें शेतकऱ्यांनी म्हाका फोन केलो। म्हाका म्हणलें कांयच खबर ना रे म्हटलें। तेन्ना सरकारान कितें करचें, आमकां जी कितें हांगा संजीवनी खातीर आमचो शेअर होल्डर आसा, कोणाचो ऊस आसा कोणाचो ना, तेंचो सुद्दां म्हाका फोन येयल्लो। पूण आतां अशें एक करा, आमकां विश्वासान घेया पयलीं आनी मागीर तेजे कितें फुडलो मार्ग काडुया। कित्याक जी तुमी कितें हें करता आनी आमकां फाटीं जमीन दिली आमकां कोणाकूच विश्वासान घेवना। काल येयले अकस्मात आमकां विश्वासान घेवना। मेन शेतकरी हे हांगसर खरें म्हणचे जाल्यार कारखान्याचे हितचिंतक आसा। तेन्ना तुमी शेतकऱ्यांक विश्वासान घेया, मिटींग घेवया आनी मागीर ते कितें ठरवया आमी। त्या म्हणण्या प्रमाणे आमी ऊस आशिल्लो शेत तशेंच दवरून तशेंच अजून उबे आसा। पूण अजून आमकां इथोनॉल लावचें सारकें कांय कळना आनी आमकां पेमेंटूय फुडल्या टायमार जावपा जाय। हेजे खातीर आमी हें करीत आसात। आतां तेन्ना उरल्या ते पयशे आमकां जर ह्या दिसा मेळ्ळे ना जाल्यार आमकां खूब अडचण्यो येतल्यो। नाजाल्यार आमी सरकाराक सांगलां की 8 दिसां नंतर आमी 24 तारखेक हांगा फॅक्टरी जमतले।